केसरवाळ खार ही वखदी गूण आशिल्ली झर, मात फाटली कांय वर्सां जाली ह्या झऱ्याकडेन दुर्लक्ष जालां. सगळे कडेन हळशीक जाल्या, तशेंच बऱ्या स्थितीत ही झर ना. थळाव्या आमदारान आंतोन वाजान निवडून येताच हो मुद्दो नेटान हातांत घेवन सरकाराक हाचेर लक्ष घालपाक सांगला. मंगळारा केसरवाळ झरीची GTDCन पळोवणी केली. RDXGOA खातीर केसरवाळच्यान प्रसाद नायक. सांगपा म्हणल्यार आमचो आमदार श्री आंतोन वाज जेन्ना तो जिखून येयलो पळय तेन्ना तेजें एक विजन आसलें, एक स्वप्न आसलें की ही केसरवाळ झर जी पयलीं एकदम बरी आसली, खूब लोक हांगा न्हांवपा येतालो, ती मदींच तरी निग्लेक्ट जाली आनी ते सगळी झर पिड्यार जाली. कोण कोण एंटी सोशल एलिमेंट हांगा बसपा लागले, कचरो उडोवपा लागले, सगळे करपा लागले. म्हणून आमी एक प्रपोजल ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक धाडलो. बरें दिसता की ट्युरिजम डिपार्टमेंटान ताबडतोब हेचेर एक्शन घेतली. 12 तारखेर सप्टेंबराची मिटींग केली, 2-3 इन्स्पेक्शनां केली आनी आतां कन्सल्टंट तेणी मुद्दम हांगा धाडिल्लो आसा जस्ट टू प्रिपेर एन एस्टिमेट अँड टू प्लॅन द प्रोजेक्ट. आतां तेंच्यांनी सांगलां की 2 फेज प्रोजेक्ट करतले म्हणून. एक म्हणजे पयली झर डेवलप करपाची आनी दुसरें हे जे बार एंड रेस्टॉरंट आनी दुसरे फेसिलिटीज आसा पळय ते डेवलप करपाचे. बरें दिसता की इतली वर्सां आमी आतां म्हणटाली झर ना, झर काबार परत जर आतां ही रिज्युवेनेट जाता. तेंच्यांनी सांगलां की आपूण सगळो प्रपोजल एस्टिमेट आनी प्रिपेर करता ऑरन ट्युरिजम डिपार्टमेंटान दितले आनी आमकां सांगलां आमकां फॉलोअप कर म्हणून. मागीर तेणी सांगलें मेंटेनन्स जावपा जाय. आमी इतलो एस्टिमेट प्रिपेर करून ट्युरिजम डिपार्टमेंट डेवलप करून जेन्ना दितले तेन्ना मागीर मेंटेनन्स जावपा जाय, नाजाल्यार प्रॉब्लम जातले परत. आमी सांगलां आमी ते उलयतले ट्युरिजम डिपार्टमेंटा कडेन. एक तरी आमचे पंचायत जे हांगा आसा ते पंचायती कडेन आमी हँडओवर करून तांकां मेंटेनन्स करपा लायतले आनी तेंचे कडेन तर जायना फॉर वॉन्ट ऑफ सम फंड जाल्यार देन वी मे रिक्वेस्ट द ट्युरिजम डिपार्टमेंट टू आउटसोर्स ऑर डू समथींग. बट दीस शूड बी ओपन फॉर लोकल्स. आनी जेन्ना ही जर परत ओपन जातली तेन्ना फक्त कुट्टाळचे न्हू पूण आख्खे गोंयचे लोक हांगा न्हांवपा येतले अशी आमी आशा बाळगिता. कित्याक हांगा न्ही लागीं झर ना, उडयेर आसली पळय ती सुद्दां बंद जाली आनी आजून पळय झराचो प्रेशर इतलो बरो येता की डेवलप करीत जाल्यार. आनी मेंटेनन्स इम्पॉर्टंट. आमकां ट्युरिजम डिपार्टमेंटान एश्युरन्स दिला की सगळे फेसिलिटी आमकां दितले. एक हाय मास्ट, दुसरे सेक्युरिटी, ट्युरिजम पुलीस अशे सगळे फेसिलिटी प्रोवायड करतले म्हणून सांगला. आनी ट्युरिजम मिनिस्टर बाब रवण कावंटेन एश्युरन्स दिला की वी वील मेक केसरवाल एज वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट ऑफ ट्युरिजम इन गोवा. एक्शन केन्ना मेरेन हांगा पुलीस नाल्यार लायटींग कितें तरी सेक्युरिटी पर्पज केन्ना मेरेन एक्शन घेतली पंचायत? वॉट म्हणजे तुमचे स्टेप्स कितें आसतले इमिजिएट? हय, हे आतां आमचो सद्या MLA बरो ना म्हणून तो, नाजाल्यार तो आयज हांगा येवपाचो. बट वी वील स्पीक टू हिम आनी ही वील इमिजिएटली इंस्ट्रक्ट द पंचायत टू सी दॅट दीस इज डन ऑर एल्स लेट्स सी वॉट हॅपन्स. एटलिस्ट गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टर हांगा क्लीन करपा खातीर आनी एक पुलीस पेट्रोलिंग, रेग्युलर पेट्रोलिंग. कित्याक आतां पळय बिचार ट्युरिजम पुलीस ना, आमचे पुलीस, वेर्णाचे पुलीस ते रेग्युलर पेट्रोलिंग करता. सो आमी डिमांड केल्लो ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक की ट्युरिजम पुलीस फोर्स डेप्यूट करना आनी तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला ट्युरिजम पुलीस घालता म्हणून. सो तेन्ना आमी तांकां सांगताले जेन्ना तुमी केसरवाल स्प्रिंग डेवलप करता तेन्ना तुमी हांगाय पुलीस पोस्ट करपाचो म्हणून. कुट्टाळची एक म्हणजे सामके हॉटस्पॉट कसो लोकांच्या खातीर हांव इतलेंच सांगूं शकता की म्हाका जो आयज आमदार मेळ्ळा कुट्टाळे, तेजे विचार आनी तेजे काम करपाची पद्दत इतली बरी आसा. तुमी आयकलां आसतलें तो ZP आसतना तो कसो काम करतालो. तो प्रेसांक वचून तुका अप्रिशिएट केला कितले कोटीचें काम केलें म्हणून. आनी ही इज वन ऑफ द बेस्ट अमांग द ZP मेंबर. सो आय वॉन्ट टू डू अलॉंग वीथ हीम टू कम अप आनी प्रूव दॅट ही इज द बेस्ट अमांग द ऑल द MLAs हू कॅन डू द बेस्ट वर्क. ताका लागून हो जो प्रोजेक्ट आहा म्हाजे कडेन जाता तशी कश्ट करून हांव तेजे अंडर रावन हो करून घेतलो.